नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राजस्थानातल्या बांसवाडा वाठारांत प्रधानमंत्री कुसुम येवजणेच्या लावार्थ्यांकडेन भासाभास केली. ह्या वेळार महाराष्ट्रांतल्या लावार्थ्यांनी आभासी प्रणाली वरवीं ह्या चर्चेत वांटो घेतलो. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी राजस्थानात 1,22,000 कोटी गुंतवणुकीच्या परमाणु उर्जा, अक्षय उर्जा, विद्युत विभागातल्या विकास येवजण्यांचो बुन्यादी फातर आनी उक्तावण केले. तशेंच 3 नव्या रेल्वे गाडयो 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली. ह्या वेळार राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा फुडारी प्रल्हाद जोशी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय जनता पक्षान पुराय देशभर आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी अभियानाक आयज सावन सुरवात केली. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत हे विशीं माहिती दितना भाजपाचे महासचिव अरुण सिंग हांणी ह्या अभियानाची घोषणा केली. हे अभियान 25 डिसेंबर म्हळ्यार आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती दीस मेरेन चालू उरतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत घडोवपाची मोख मुखार दवरल्या आनी ती साध्य करपाक आत्मनिर्भर भारत घडोवप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. यह अभियान 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, यह अभियान भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक स्तर पे प्रारंभ करने जा रही है और सभी देशवासियों को इससे जोड़ने जा रही है। देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से ही जाता है और उसके मूल में स्वदेशी है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों से यह प्रार्थना की है कि जो भी खरीदे वह देश में ही बना होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है, हमें वह चीजें खरीदनी होगी जो भारत में बनी है, जिनमें हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। भाजपा आमदार गणेश गावकर हे गोय विधानसभेचे नवे सभापती म्हणून वेंचून आयल्यात. आयज आपयल्ल्या गोय विधानसभेच्या खासा अधिवेशनात आमदार गणेश गावकर हांकां 32 मतां मेळ्ळी जाल्यार तांचे विरोधी काँग्रेस उमेदवार आल्तोन दिकोश्ता हांकां फकत 7 आमदारांनी तेंको दिलो. उपसभापती जोशुआ हांणी ह्या विधानसभा अधिवेशनाचे फुडारपण करतना 66 वर्सां पिरायेचे आमदार गणेश गावकर हांकां नवे सभापती म्हणून घोशीत केले. उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी तांकां सभापतीच्या पदार आसनस्त केले आनी तांकां परबीं भेटयली. ह्या अधिवेशना उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी नव्या सभापतींक येवकार दिलो. तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही
ह्या पदा खातीर योग्य न्याय दितले आणि सभागृहात हो कामकाज खूप बऱ्या पद्धतीत सांबाळटलो हाची आमकां खात्री आणि विश्वास आसा. तुमकां परत एकदा हांव सभागृहांतल्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आणि सगळ्या लेजिस्लेचराच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. ओमकार हत्तीचो बंदोबस्त करपा खातीर कर्नाटक सरकारान मजत करपाचें आश्वासन दिलां आणि दसऱ्या उपरांत ताचो एक पंगड गोंयांत दाखल जातलो अशी माहिती राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खबराकारांक दिली. ताच्या पयलीं हो पंगड गोंयांत येवपा खातीर फावो तो पत्र वेव्हार चालू आसा. महाराष्ट्र, गोंय आनी कर्नाटक तिनूय राज्यांचे पंगड एकठांय येवन ह्या हत्तीची समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. आपूण कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या राना मंत्र्यांची भेट घेवन ह्या विशीं चर्चा करतलो अशेंय तांणी सांगलें. वी आर वर्किंग ऑन टू थिंग्स. एक हा की महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान 2 ऑर्डर काढलेले. माझे पत्र ऑलरेडी कर्नाटकाच्या ईश्वरजी जे कर्नाटकाचे मंत्री आहात फॉरेस्ट मंत्री त्यांचे कडेन काल ईमेल परत गेले ऑफिशियली आणि त्यांनी आमकां अश्युरन्स आज दसऱ्याचे फेस्टिवल डिप्लॉय जाता हत्ती आणि त्यांच्याच राज्यात चिकमंगळूर तांकां प्रॉब्लम आहा, तुमकूर तांकां प्रॉब्लम आहा त्यांच्या हत्ती कारण एक हत्ती धरपाक 6 हत्ती मावत पुराय टीम आसता वेट दाट करपाक सगळे ते त्यांनी आमकां अश्युरन्स दिला. म्हाका खात्री आहा की कर्नाटक सरकार आमकां मदत करतले आणि ह्या तरेन बी फुडें अशे गोष्टी जाल्यार आमकां ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट देवेंद्रजी कडेन हांव वचपाचो. हांव कर्नाटकाचे फॉरेस्ट मिनिस्टर मायसेल्फ वी आर गोइंग टू मीट विथ हिम. त्यांचे फॉरेस्ट मिनिस्टर महाराष्ट्राचे आमी सगळे बसून ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट म्हणजे एकमेकाच्या राज्याक सरकार आमच्या ल्हान राज्या पूण आमी खंय तरी ह्या मदीं ह्या परिसरात महाराष्ट्रा कर्नाटका गोवा हे रेस्क्यू सेंटर एलिफंट सेंटर हे करपाची गरज आहा. फुडाऱ्याक आमकां एकमेकाक आमी सहकार्य करपाक एक ट्रायपार्टायट अग्रीमेंटच्या माध्यमांतल्यान एक कोहेसिव्ह अशें सिस्टम एन इको सिस्टम जे काय आमी एकमेकाच्या राज्याक आमी सहकार्य आमी करूं शकता हे गरजेचे. स्वच्छता ही सेवा 2025 ह्या मोहिमेचो एक भाग म्हणून आयज सकाळी 8 ते 9 वरां मजगतीं 1 दिन 1 घंटा 1 सात ह्या माथाळ्या खाला देशभर व्हडा प्रमाणात स्वच्छता मोहीम राबोवपाचें आवाहन केल्लें. ह्या उपक्रमाचो एक भाग म्हणून नगरविकास विभाग, गोंय राज्य शार उदरगत संस्था हांच्या सहकार्यान आयज पणजे कदंब बस स्थानकाचेर पणजे महानगरपालिका, कदंब महामंडळ आनी सेंट्रल बँके वतीन स्वच्छता मोहीम राबयिल्ली. ह्या वेळार नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे, मुखेल सोयरे ह्या नात्यान वांटेकार जावन थळाव्या वाठाराच्या स्वच्छता मोहिमेत ते सहभागी जाले. प्रधानमंत्रीचो विचार हे स्वच्छता ही मोहीम वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक म्हणून हो आयज एक वेगळे तरेची इनिशिएटीव म्हणजे आमी करून घेवपाचें पूण हे फक्त एका दिसा खातीर न्हू. ते आमचे मनस्थिती देशाचे प्रधानमंत्री जे सुरवात केली 2014 तेन्नाच्यान आयज तुमी पळोवंक गेल्यार बॅकवर्ड इंटिग्रेशन पासून सगळ्या गोष्टी करपाचो त्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी देशान आमचे नेतृत्व दिवपी देशाचे प्रधानमंत्री बेसिकली मायंडसेट चेंज आनी हे स्वच्छताची चर्चा फक्त आमी आयज कार्यक्रम केलो म्हणून न्हय पण घरान बी जावपाची गरज आहा. आतां श्री माळेकर सांगल्या प्रमाणे आमी टॅग काडटा आनी जमनीर उडयता हे मनस्थिती बदलून घेवन आमी वेगळे तरेन फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करपाची गरज आहा आनी यंगर जनरेशनान हे व्हॅल्यू सिस्टम वेगळे तरेन करपाक आनी गांवांत पसून आमी खेडेगांवांत पसून आमी पळयल्यार गोवा ल्हान राज्य आसा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा की हे स्वच्छता हे चर्चेक विशय हाडपाचो तेणी जो प्रयत्न केल्लो 2014 आयज तेका तुमी जर मायन्युटली पळयल्यार वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो देशान आमी पळयता की एक वेगळे तरेची यश तांकां गावला. युनिटी मॉल ह्या विशयाचो सखोल अभ्यास केल्या बगर काय कारण नासतना विरोध करप बरोबर न्ही अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकारांक सांगलें. युनिटी मॉल प्रकल्प खुबशा गोंयकारांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करतलो आनी हे विशीं योग्य ती म्हायती गोंयकारां मदीं पातळावपाची गरज तांणी उक्तायली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो.
आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.